पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. 2023-2024च्या रबी हंगामा खातीर फॉस्फेटीक आनी पोटॅशिक साऱ्याचेर अनुदान दराक केंद्र सरकारान दिल्या मान्यताय. मंत्रिमंडळ बसके उपरांत केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंग ठाकूर हांची म्हायती. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां महाराष्ट्र आनी गोंय भोंवडेर. गोंयांत जावपी राष्ट्रीय खेळां सर्तीच्या उक्तावण सुवाळ्यांत घेतले वांटो. राष्ट्रीय खेळाच्या उक्तावण सुवाळ्याक लागून फाल्यां गोंयांत येरादारीत बदल. लोकां कडल्यान सहकार्याचें येरादारी पुलिसांचें आवाहन. गोंयची दोनूय लोकसभा सुवाती भाजपच जिखतले. केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर हांकां विश्वास. तेलंगणाच्या घराणेशाही आड भाजपाच लोकांक पर्याय. केंद्रीय मंत्री चंद्रशेखर. आनी गोंय वैजकीय महाविद्यालयांत नव्या कार्डियॅक कॅथेटरायझेशन विभागाच्या भलायकी मंत्र्यांच्या हस्तुकीं उक्तावण. आता खबरो विस्तारान. 2023 ते 2024च्या रबी हंगामा खातीर फॉस्फेटीक आनी पोटॅशिक साऱ्याचेर पोषक तत्व आदारीत अनुदान दराक केंद्र सरकारान मान्यताय दिल्या. हे दर 1 ऑक्टोबर सावन फुडल्या वर्साच्या 31 मार्च मेरेन लागू जातले. आज दनपारा जाल्ल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बसके उपरांत खबराकारां कडेन उलयतना केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंग ठाकूर हांणी ही माहिती दिली. इसका सबसे बड़ा लाभ होगा कि कृषि योग्य भूमि जो है उसको सिंचाई योजना से जोड़ने का एक बहुत बड़ा बल मिलने वाला है और सुनिश्चित ये भी करेंगे कि सिंचाई योजना के माध्यम से हमारी लगभग 57,065 हेक्टेयर भूमि सिंचाई सुविधा प्राप्त हो जाएगी और इससे इस योजना से लगभग 14 मेगावाट बिजली उत्पन्न होगी, तैयार की जाएगी और उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर व उसके नज़दीक के क्षेत्र के लगभग 43 मिलियन क्यूबिक मीटर पीने का पानी भी इससे मिलने वाला है. इस प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य आगामी 5 वर्षों में पूरा कर लिया जाएगा. तशेंच जपान भारत अर्धवायू पुरवण साखळी भागीदाऱ्याचेर भारत आनी जपान हांच्या मदीं सहकार्याच्या निवेदनाक सरकारान मान्यताय दिल्या. उद्देग धंदे आनी डिजिटल तंत्रगिन्यानाचे उदरगती खातीर सेमीकंडक्टराचें म्हत्व वळखून हे विशीं पुरवण साखळी वाडोवपाचे दिकेन भारत आनी जपान हांचे मदलो सहकार घटमूट करपाच्या हेतान ह्या सहकार्याच्या कबलातीक मान्यताय दिल्या. केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर हांच्या अध्यक्षतेखाला आज भारतीय जनता पक्षाच्या आमदारां सयत राज्य सरकाराच्या हेर वांगडी पक्षांच्या आमदारां बरोबर पणजेंत बसका जाली. ह्या वेळार मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईक, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे, मगोचे सुदीन ढवळीकर आनी हेर हाजीर आशिल्ले. खबराकारां कडेन उलयतना केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर हांणी भाजपा पक्ष गोंयांतल्या दोनूय लोकसभा सुवातींचेर जैतिवंत जातलो असो पुराय विश्वास आसा अशें सांगलें. इतले मजगतीं तेलंगणांतल्या काँग्रेस आनी TRS पक्षांच्या घराणेशाहीचेर खर टिका करतना फाटलीं 65 वर्सां तेलंगणा दुर्लक्षीत प्रदेश आशिल्लो. येता ते वेंचणुकेंत तेलंगणाच्या लोकांक भाजपा हो एकूच पर्याय आसा असो हावेस तांणी उक्तायलो. The last 10 years of transformation of India, transformation of Goa must continue, and that we must work hard to ensure that the people of Goa continue to support Honorable Prime Minister Narendra Modi ji as he has transformed India the last 10 years and continues to take India forward and make India a developed nation in our lifetimes. And it is clear that this election, which is going to be an election, a contest between Prime Minister Narendra Modi ji's last 10 years of taking India from the fragile 5 economies to the top 5 economies of the world,
of the last 10 years of Prime Minister Narendra Modi ji taking 13 crore Indians out of poverty as recognized by the World Bank and the IMF. As the last 10 years and specifically last 5 years, where the Honorable Prime Minister has protected the lives, livelihoods of every Indian during this terrible COVID pandemic. Over the last 10 years, where India has fought back and created a secure envelope protecting its people against terrorism, in sharp contrast to what we are seeing now in the Middle East, even against powerful nations like Israel. And here India is a country that Honorable Prime Minister and our Home Minister have ensured that we remain protected against terrorism of the kind that is attacking many countries in the world. बसके उपरांत खबराकारांकडे उलयतना मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी ह्या बसकेंत लोकसभेच्या दोनूय सुवाती जिखपा-विशीं तशेंच राज्यांतल्या हेर उदरगतीच्या कामांची चर्चा जाल्ल्याची माहिती दिली. हमारे माननीय मंत्री डॉक्टर राजू चंद्रशेखर जी यहाँ पे आए हैं. उन्होंने हमें दो चीज़ पे जो मार्गदर्शन किया, खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो कोऑर्डिनेशन के लिए गोवा और केंद्र सरकार के बीच में जो कोऑर्डिनेशन वो खुद भी करते आए हैं. खुद आईटी मिनिस्टर हैं और डिजिटल गोवा 100% डिजिटलाइज स्टेट करने के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा योगदान माननीय प्रधानमंत्री को हम रिक्वेस्ट करने ऑलरेडी हम किए. नया प्रोजेक्ट हम डिजिटल गोवा करने के लिए भेजेंगे. 100% द फर्स्ट स्टेट शुड बी द डिजिटल स्टेट बनने के लिए हमें केंद्र सरकार की मदद चाहिए. हमने माननीय मोदी जी के इसके लिए सेपरेट फंड की भी मांग की है और इसके लिए हमारी तरफ से डॉक्टर राजू चंद्रशेखर जी बीइंग आईटी मिनिस्टर ही इज कोऑर्डिनेटिंग फ्रॉम द स्टेट ऑफ गोवा. माननीय मोदी जी तक को कोऑर्डिनेट करेंगे और बाकी जितने सारे प्रोजेक्ट अभी चल रहे हैं वो भी वो कोऑर्डिनेट करेंगे. और दूसरी तरफ से उन्होंने हमें मार्गदर्शन जो किया है, अब आगे आने वाले लोकसभा इलेक्शंस में हमारे एनडीए पार्टनर सुनील नवरीकर जी के साथ हमारे तीनों इंडिपेंडेंट एमएलए जो डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी है, एंथोनी बाज और रेजिनाल्ड आउट ऑफ स्टेट है, इसलिए वो आज मीटिंग में नहीं मौजूद थे, लेकिन उनका भी फुल्ली सपोर्ट है. तो फिर डेफिनेटली विद द 33 एमएलए इन द प्रेजेंट इन द स्टेट. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां महाराष्ट्र आनी गोंयच्या दौऱ्यार आसतले. फाल्यां अहमदनगरांतल्या शिर्डींत हांगच्या श्री साईबाबा समाधी मंदिरांत पुजा अर्चना करून दर्शन घेतले. ह्या देवळान बांदिल्ल्या नव्या दर्शन परिसराचें ते उक्तावण करतले. उपरांत निलवंडे बांदाचे जलपुजन करून ह्या बांदाच्या नव्यान बांदिल्ल्या उदकाच्या जाळ्याच्या एका फाट्याचे राष्ट्राक समर्पित करपाच्या सुवाळ्यांत ते वांटो घेतले. तशेंच सुमार 7,500 कोटीच्या वेगवेगळ्या उदरगतीच्या येवजणेचे उक्तावण तशेंच बुनयादी फातर बसयतले. उपरांत गोंयांत जावपी 37व्या राष्ट्रीय खेळां सर्तीच्या उक्तावण सुवाळ्यांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वांटो घेतले. ह्या सुवाळ्यांत राष्ट्रीय खेळां सर्तींत वांटो घेवपी खेळगड्यांक प्रधानमंत्री मार्गदर्शन करतले. संसदेत प्रश्न विचारपा बदला पयशे खाल्ल्या प्रकरणात तृणमूल काँग्रेसीच्यो खासदार महुआ मोइत्रा हांचेर बंगलाट आयला. नॅशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर म्हणजे NIC हे संबंधान लोकाचार समितीच्या तपासणीत पुराय सहकार्य करतली अशें पत्र म्हायती तंत्रगिन्यान मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी उजवाड आयला. भाजपाचे खासदार तशेंच मोइत्रा हांचेर आरोप करपी निशिकांत दुबे हांणी हें पत्र समाज माध्यमाचेर घालून हें धर्मयुद्धाची सुरवात आसा अशें म्हळां. ते भायर समाज माध्यमाचेर मोइत्रा हांचेर देशाच्या सुरक्षेक आपल्या स्वार्था खातीर धोको निर्माण केला अशी टिका तांणी केल्या. देशांत फुडल्या म्हयन्यांत 5 राज्यांनी जावपी विधानसभा वेंचणुकेचे फाटभुंयेर प्रचार नेटान सुरू आसा. मध्य प्रदेशांत 17 नोव्हेंबर ह्या दिसा जावपी वेंचणुके खातीर केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद सिंग पटेल हांणी आज वेंचणुके खातीर आपलें नामांकन पत्र भरलें. मजगतीं मध्य प्रदेशाचे मुखेलमंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी नरसिंहपूर हांगा आयोजीत भौशीक सभेत भाजपा सरकारान राज्यांत केल्ल्या उदरगतीच्या कामांचो नियाळ सादर केलो. ते भायर आज काँग्रेसीचे कमलनाथ मध्य प्रदेशांत पक्षाच्या रॅलींत वांटो घेतले. राजस्थानात 25 नोव्हेंबराक वेंचणूक जातली. ह्या फाटभुंयेर भाजपाचे राजवर्धन सिंग राठोड हांणी घेतिल्ल्या प्रचार सभेंत गेहलोत सरकाराचेर टिका केली. मजगतीं तेलंगणांत 30 नोव्हेंबर दिसा जावपी वेंचणुके खातीर काँग्रेस आनी सत्तेर आशिल्ले भारत राष्ट्र समिती हांचे भितर सत्तेचें झूज पेटलां. आज काँग्रेस पक्ष तेलंगणा वेंचणुके खातीर आपल्या उमेदवारांची वळेरी जाहीर करपाची शक्यताय आसा. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव.
चला मैं उधर चला, हाय किधर चला? मैं तो शो में चला। अरे 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 कौन से शो में? मुझे भी तो बताओ। द बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर शो जो आता है हर संडे शाम 7 बजे डीडी नेशनल पर, जहां बातें होती हैं हम सबकी, खाने पीने और मस्ती की, ग्रूमिंग के साथ फिटनेस की। इट्स पार्टी टाइम, लेट्स गो। अरे अरे वेट करो, कोई मुझे भी तो ले चलो। Best friend forever. Best friend forever. विसवा उपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो। विशेष अभियान स्वच्छता 3.0 संबंधान आयोजित पत्रकार परिशदेंत केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंग हांणी पत्रकारां कडेन उलयतना लोकां भितर स्वच्छते विशीं जागृताय वाडल्या अशें सांगलें। तशेंच स्वच्छता दवरपाक वैज्ञानीक दृश्टिकोन वापरून आर्टिफिशियल इंटेलिजन्साचो हातूंत खासा उपयोग जातलो अशें जितेंद्र सिंग हांणी आपल्या उलोवपांत सांगलें। स्वास्थ्य और सम्मान तीनों चीजें एक साथ महिलाओं को देने का कार्य प्रधानमंत्री के आह्वान से हुआ। सुविधा भी थी, सम्मान भी था और स्वास्थ्य, बिकॉज मेनी ऑफ पर्टिकुलरली गर्ल चिल्ड्रन refrained from going to school or the parents forbidden them because the lack of toilet facility which led to number of infections, etc. AI plus robo plus drone. So now, like we have this recycling on wheels, we put everything there, gets recycled. Now we can have an artificial intelligence driven module which will segregate the solid waste and the liquid waste. Then we have the robo which would carry this and load it on the drone, the respective drones. One for the liquid waste, other for the solid. And then the drone would automatically fly and carry it to the respective place. 37व्या राष्ट्रीय खेळा सर्तीच्या उक्तावण सुवाळ्या खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी हेर अति महानीय व्यक्ती वांटेकार जावपाचे आसात। ताका लागून येरादारी वेवस्थेंत बदल केल्यात। असले तरी दाबोळे विमानतळाचेर वा उत्तर व दक्षिण गोंयांत येवपा वचपा खातीर कसलीच अडचण येवची ना। येरादारीन केल्ले बदल लोकांनी लक्षांत घेवन सहकार्य करचें अशें येरादारी विभागाचे पुलीस अधीक्षक अक्षत कौशल हांणी पत्रकार परिशदेंत उलयतना सांगलें। उक्तावण सुवाळ्या खातीर येवपी लोकांनी खासगी वाहनां जाग्यार सार्वजनीक येरादारीचो वापर करून येरादारीन आडमेळी येवची न्हय हाची काळजी घेवची अशें तांणी मुखार सांगलें। ज़्यादातर जो अफेक्टेड ट्रैफिक रहेगा जिन सड़कों पे, उसका टाइम पीरियड रहेगा तकरीबन कल शाम आप अनुमान लगा सकते हैं 5 बजे से लेके करीब रात के 9 बजे तक मूवमेंट उस पर थोड़ी अफेक्टेड रहेगी। इसका ये मतलब नहीं है कि किसी को भी नॉर्थ से साउथ या एयरपोर्ट जाने में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। इसके लिए हमने पूरी तरीके से ऐसे प्लानिंग करके रखी है कि जिसको एयरपोर्ट में फ़्लाइट लेना है या जिसको नॉर्थ गोवा से साउथ गोवा जाना है या साउथ गोवा से नॉर्थ गोवा जाना है, उसके लिए काफ़ी ऑल्टरनेट रास्ते अवेलेबल हैं। आप ये सब डिटेल में जो हमने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के थ्रू और आपके माध्यम के थ्रू भी हम भेज रहे हैं, आप उसके अंदर इसको देख सकते हैं। फिर भी जो मेन रोड जो अफेक्टेड रहेंगी वो जो INS हंसा से लेके बिरला टाइटन जंक्शन तक, नेशनल हाईवे 66 का जो पार्ट है वो इफेक्टेड रहेगा और फिर नेशनल हाईवे 66 में बिरला जंक्शन से लेके सिरोलिन जंक्शन तक का जो रोड है वो इफेक्टेड रहेगा। इसके अलावा पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम पटोदा के आसपास की जो रोड्स हैं उसके अंदर ट्रैफिक का डाइवर्जन रहेगा। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है कि जो लोग एयरपोर्ट जा रहे हैं वो कल थोड़ा समय से पहले निकलें ताकि थोड़ा पहले जाके वो अपनी फ़्लाइट पकड़ सकें। और उनके लिए हम एडवाइस करते हैं कि वो कोरतालिम से होते हुए चितालिम के रास्ते से एयरपोर्ट जाएं। इस रास्ते पे किसी भी प्रकार का डाइवर्जन नहीं है और स्मूथ रहेगा ट्रांसपोर्ट ऑफ व्हीकल्स। इतले मजगतीं 26 ऑक्टोबराक जावपी उक्तावण सुवाळ्याच्या फाटभुंयेर सगळ्या सरकारी आस्थापनां दनपरां 1 वरा उपरांत बंद दवरपाची अधिसुचोवणी जारी केल्या।
आज भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी गोंय वैजकी महाविद्यालयाच्या कार्डियोलॉजी विभागान नव्या कार्डियॅक कॅथेटरायझेशन लॅबोरेटरीज आनी कोरोनरी केअर युनिटाचें उक्तावण केलें. ह्या वेळार उलयतना भलायकी मंत्र्यांनी ह्या विभागा वरवीं नव्या तंत्रगिन्यानाचो उपेग करून बऱ्यांतली बरी सुविधा लोकांक दिवपाचो सरकाराचो यत्न आसा अशें सांगलें. Today we have been able to put up a state-of-art facility in the Goa Medical College. When you say super speciality, actually it looks like that we have moved ahead from the olden days, and you manage to run and provide services to more than 30,000 people in the old setup with whatever limitations were there. It's not easy to work sometimes within limitations, but with those limitations, our team, our doctors have been doing a phenomenal job. All of you have been working very hard, and today when we shift from there to the super speciality block, it gives you great immense pride that today you are here with a state-of-art facility which is much better than the private sector. I think this is one of the best facilities in the state of Goa and can be matched with the type of equipment that we have got with any other hospital in the country, and that is the type of facilities. When we talk about the Goa model, it is this Goa model that we are talking about, that everything that we do is we do for the state of Goa. पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी आज आग्वादा इंटरॅक्टिव्ह म्युझियमाचे आग्वाद बंदखण वाठारांत उक्तावण केलें. ह्या वेळार करंगूटचे आमदार मायकल लोबो, पर्यटन महामंडळाचे संचालक सुनील अंचपाका, TTACचे अध्यक्ष निलेश शाह, वॉटरफ्रंट एक्सपिरियन्सीस प्रायव्हेट लिमिटेडाचे ग्रुप CEO नवीन चोप्रा हे ह्या वेळार हाजीर आशिल्ले. गोंय पर्यटन उदरगत महामंडळान चालीक लायिल्ल्या ह्या म्युझियमाचे उक्तावणा वेळार उलयतना पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी ह्या म्युझियमा वरवीं पर्यटकांक तंत्रगिन्यानाच्या माध्यमांतल्यान गोंयचे लोकसंस्कृताय, इतिहास आनी गोंय मुक्ती लढ्या विशींचो इतिहास जाणून घेवपाक एक योग्य माध्यम निर्माण केल्ल्या खातीर आयोजकांची तुस्त केली. And थंयच्यान आज having made the world to come and see this place along with the interactive museum, I think it's a very good initiative, not only as a business model but also as a intellectual model to pass information. आमकां कितें जाता, हांव आनी मायकल सुद्दां आसले, आमकां एक हिस्ट्री सुद्दां दिल्ली जाल्यार टू अ सर्टन पॉयंट खबर आसा. ऑपरेशन विजय एक थंय हें आसा, तुमी पळोवचें मिडियान, they gave more insights about so many things which maybe was learning for us also. अशें कितलेशेच आसा which can allow us to understand things more, the type of forts, बाकीचे आमचे ओल्ड कला कितें आशिल्ली, सगळ्या तरेचे एक ताणें डिस्प्ले दवरले. सो द टुरिस्ट डोमेस्टीक और इंटरनॅशनल कमिंग will be able to understand Goa, know Goa, and if he wants to explore that particular area, he is able to go and curate his own excursion by looking at that map, which he can take and understand that he has to go and see this place physically. So all in all, एक जाग्यार सगळे तरेचे activities एक म्युझियमान येवप, I think it's a welcome step at the right time of the season start. आडपय गांवचो कावी कलाकार सागर नायक मुळे हाणें कावी कलेच्या माध्यमांतल्यान क्रिकेट खेळपी 10 देशांक अनुसरून एक कला प्रदर्शनाचें आयोजन केलां. सध्या ह्या 10 देशां मजगती क्रिकेटचे सामने चालू आसात. ह्या देशांच्या बावट्यांचो वापर करून ताणें प्रत्येक देशाची एक ट्रॉफी तयार केल्या. वसुधैव कुटुंबकम ह्या विचारधारणे प्रमाण ह्या सगळ्या 10 देशांक तांणी ही आपली कला ओपल्या. तशेंच ही कला पुराय संवसारभर पावोवपाची ताची मोख आसा अशें ताणें दूरदर्शना कडेन उलयतना सांगलें. तुमकां सगळ्यांक खबरच आसतलें, आतां सद्याक आमच्या भारत देशांत क्रिकेटीचो फेवर चालू आसा तो म्हणल्यार वर्ल्ड कप, आनी खूब खुशी जाता की आमची भारत माता आनी आमची माती आसा ती होस्ट नेशन आसा, आनी तेका लागूनच म्हाका अशें दिसता की प्रत्येक देश जो आसा तो आपल्या मातयेक लागून हे क्रिकेटीचे मळांत खेळटा. आनी हेच निमतान आमचे जे गोंयची कावी आर्ट आसा त्या कावी आर्टान एक क्रिकेटीचे वर्ल्ड कपाक लागून ट्रिब्यूट कशें करपाचें प्रत्येक एक देशाक लागून आनी त्या मातयेक लागून. सो ही 10 चित्रां आसा म्हाजी, सिरीज ऑफ 10 इन फॉर्म ऑफ कावी आर्ट. सो प्रत्येक देश हांव कसो रिप्रेझेंट करपाक शकता थ्रू आर्टवर्क आनी स्पोर्ट्सान हे ट्रॉफींच्या थ्रू दाखोवपाक शकता. हो एक प्रयत्न आसा म्हाजो. आशा करता हे सगळें तुमकां आवडटलें. एक वेगळो तरेचो कावीचो एक्सपेरिमेंट आसा, हांगा कॉन्सेप्ट आसा, आनी कावीक जगभरान हांव कसो दाखोवपाक शकता आनी कावीचे जगकिर्ती कशी व्हरपाक शकता, हो एक प्रयत्न. हे सगळ्याक एक खेळ आसा तो मातयेचो आसा, दुसऱ्या देशांचे मातयेचे कॉन्सेप्ट घेवन कसो करपाक शकता तो. आतां तुमी पळोवपाक शकता हांगा की एक
कावी आर्टाचो हो एक आमचो भारत देशाक लागून हें चित्र आसा आनी मोदी ट्रॉफी आसा ती POPची आसा आनी सायडीन कावी आर्टाची बॉर्डर आसा तितून भितर देशाचो फ्लॅग आसा आनी मागीर मॅप आसा सो आनी हे जे फूल जो फॉर्म आसता ताका कावी आर्टानूच धरतात आनी तो नवे फॉर्मान तयार केला. खबरापत्रांत घेऊया एक ल्हानसो विसव. संभाले रखना तू मेरे देश की मिट्टी में है लम्हे जड़े हीरो से दमकते इसमें उगाना सपना तू मेरे देश की मिट्टी इतने हुतात्मरा कड़िया कई बरवणगे नम ताई नाटे कुरपुडन कापद उंदन कड़मय माटी मछे पंजड़िया हीरा जे मैदम के सांभाळून तू माझ्या देशाची माती मिट्टी चले लम्हे बोळे हिरवांग चमकते हिंडाडिन मण्णिल विळयिक्कोनिन स्वप्न दिनंगळ ഈ ദേഹപാൽ വീരാർ ഹാത്തോൾ സീതി ഇത് ദേശം కోసం ప్రాణం విడిచిన వీరుల చరిత్ర ఈ మాటిరి కళకి సృష్టి ఈ రాజనీతి विसवा उपरांत येवकार पळया मुखावेल्यो खबरो. चीनात आपल्या संरक्षण मंत्री ली शांगफू हाका पदावयल्यान काडून उडयला. फाटल्या 3 म्हयन्यां भितर चीनान दुसरे खेपे एक वरिश्ठ फुडाऱ्याक तांच्या पदावयल्यान काडून उडयल्यात. हाका लागून राष्ट्रपती शी जिनपिंग हांकां आपल्या मंत्रिमंडळांतल्या वरिश्ठ फुडाऱ्यांच्या पदाविशीं दुबाव निर्माण जाल्ल्याचें दिसून आयलां. सुत्रां कडल्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण जनरल ली शांगफू हे फाटले 2 म्हयने खंयच्याच भौशीक सुवाळ्यांनी वांटो घेनाशिल्ले. भाजपा म्हणयारे संबीत पात्रा हांणी आज नवी दिल्लीच्या मुख्यालयांत पत्रकार परिशद आपोवन राजस्थानांत गेहलोत सरकाराच्या फुडारपणा खाला राज्यांत काबार जाल्ल्या कायदो वेवस्थे बद्दल चिंता दर्शायली. राजस्थानच्या भरतपूर वाठारांत एका तरणाट्याक ट्रॅक्टरा पोंदात चिड्डून दिसा उजवाडाक मारून उडयल्ल्याचो संदर्भ घेवन प्रियांका वाड्रान मुद्दम थंय वचून ह्या प्रकरणाची चवकशी करची अशी मागणी तांणी केली. ते भायर खलिस्तान आनी हमास ह्या विशयाचेर वोगी रावन काँग्रेस तांचे समर्थन करता हें स्पश्ट दिसून येता असोय आरोप तांणी ह्या वेळार केलो. ये जो हृदय विदारक दृश्य है भरतपुर का, हत्या हो रही है, सरेआम हत्या हो रही है, उसकी रिकॉर्डिंग हमारे सामने. ये लड़ाई कोई आज की नहीं है, अनेक वर्षों की 2 परिवारों के बीच लड़ाई, पुलिस ने कंप्लेंट, उसके बावजूद हत्या. प्रियंका वाड्रा पहले उस गांव में जाए. अगर घोषणा पत्र आप लागू नहीं करते हैं, जिन राज्यों में आपने इससे पहले शासन किया, जिन राज्यों में इससे पहले आपने घोषणा की थी और वहां घोषणा पत्र लागू नहीं होता है, तो कभी आप खालिस्तान के समर्थन में खड़े हो जाते हैं तो कभी हमास के समर्थन पे खड़े हो जाते हैं. आज अशोक गहलोत खालिस्तान के समर्थन में उन्होंने बयान दिया है. राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी आज हमास के समर्थक के रूप में पूरे हिंदुस्तान और पूरे विश्व में वो देखी जा रही है. आखिर हमास का समर्थन क्यों करना पड़ रहा है? आखिर खालिस्तान के समर्थन के पीछे अशोक गहलोत को क्यों जाना पड़ रहा है? एक ही शब्द है, तुष्टीकरण. काँग्रेसीच्यो सरचिटणीस प्रियांका वाड्रा हांचे आड भाजपान आदर्श आचारसंहिता मोडिल्ल्याचो आरोप केला. भाजपाच्या एका प्रतिनिधी मंडळान वेंचणूक आयोगा कडेन ह्या संबंधान एक निवेदन सादर केलें. 20 ऑक्टोबर ह्या दिसा भाजपान हे विशीं कागाळ केल्ली. आपल्या मागण्यां विशीं तशेंच पुराय प्रकरणा विशीं भाजपाचे केंद्रीय फुडारी हरदीप सिंग पुरी हांणी खबराकारांक म्हायती दिली. Trying to rake up something which is non-existent, which is a fake piece of news, and she's putting it through religious sentiment into the political discourse at a time when the model code of conduct is operational. So I think at the very least the election commission will look into this very seriously
and any further steps it takes, whether it is issuing a notice or filing an FIR, those are decisions which will emanate from the Election Commission. एकवटीत राष्ट्रसंघान भारताचे स्थायी प्रतिनिधित्व करपी आर अरविंद हांणी सुरक्षा परिशदेंत मध्य उदेंत भागांत उप्राशिल्ल्या परिस्थिती विशीं उक्त्या चर्चेंत वांटो घेतलो. ह्या वेळार तांणी गाझा वाठारांत भारतान धाडिल्ल्या 38 टन मानवीय मजत कार्या विशीं चड म्हायती दिली. ह्या इस्रायल हमास संघर्षांत व्हडा प्रमाणांत जावपी हानीक लागून भारताक काळजी आसा अशें तांणी ह्या चर्चे वेळार अधोरेखित केलें. राष्ट्रीय खेळा सर्तींत आज महाराष्ट्राचे दीपाली गुरसले हिणे बायलांच्या 45 किलो वेटलिफ्टिंग विभागांत राष्ट्रीय कीर्तिमान स्थापीत केलो. अस्तंत बंगालाच्या चंद्रिका तरफदार हिणे रुप्या पदक जाल्यार तेलंगणाचे टी प्रियदर्शनी हिणे कांस्य पदक मेळयलें. दादल्यांच्या वेटलिफ्टिंग 55 किलो गटांत सर्विसीसचो प्रशांत कोळी हाणें भांगरा पदक मेळयलें. जाल्यार महाराष्ट्राच्या मुकुंद अहेरे हाणें रुप्या पदक आनी आंध्र प्रदेशाचे एस गुरू नायडू हाणें कांस्य पदक मेळयलें. आज जाल्ल्या नेटबॉल खेळांत बायलांच्या विभागांत हरियाणाच्या पंगडान कर्नाटकाक 58-52 अशा गुणांनी हरयलें. तिसऱ्या स्थाना खातीर जाल्ल्या खेळांत दिल्ली आनी तेलंगणा मजगतीचो खेळ बरोबरीन सोंपलो. आयसीसी दादल्यांच्या संवसारीक करण सर्तींत आज ऑस्ट्रेलियाचो सामनो नेदरलँड्सा आड चालू आसा. ऑस्ट्रेलियान कुरू बावलो जिखून पयली फलंदाजी करपाचो निर्णय घेतला. ऑस्ट्रेलियन 50 षटकांनी 8 गडी वगडावन एकूण 399 धांवड्यो नोंद केल्यो. 400 धांवड्यांची मोख साध्य करतना अजून मेरेन नेदरलँड्सान 4.5 षटकांनी 1 गडी वगडावन 28 धांवड्यो केल्यात. आतां पळोवया आयचें तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 34.7 अंश सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 24.0 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां. आनी खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. 2023-2024 रबी हंगामा खातीर फॉस्फेटीक आनी पोटॅशिक साऱ्याचेर अनुदान दराक केंद्र सरकारान दिल्या मान्यताय. मंत्रिमंडळ बसके उपरांत केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंग ठाकूर हांची माहिती. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां महाराष्ट्र आनी गोंय भोंवडेर. गोंयांत जावपी राष्ट्रीय खेळा सर्तीच्या उक्तावण सुवाळ्यांत घेतले वांटो. राष्ट्रीय खेळांच्या उक्तावण सुवाळ्याक लागून फाल्यां गोंयांत येरादारीक बदल. लोकां कडल्यान सहकार्याचे येरादारी पुलिसांचें आवाहन. गोंयची दोनूय लोकसभा सुवाती भाजपात जिखतले. केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर हांका विश्वास. तेलंगणाच्या घराणेशाही आड भाजपाच लोकांक पर्याय. केंद्रीय मंत्री चंद्रशेखर. आनी गोंय वैजकीय महाविद्यालयांत नव्या कार्डियॅक कॅथेटरायझेशन विभागाच्या भलायकी मंत्र्याच्या हस्तुकीं उक्तावण. आनी इतल्यान हें खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.